माझे नाव सुरेश पांडुरंग परब। हांव आमोण्या गांवांत रावता। हांगासर ह्यो कातर खजाना आहा तेजो हांव प्रेजिडेंट आहा आनी ते शेत अंदू हें खणपाक कारण म्हणजे आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हेजे कडेन आमी कसल्याय कामाक वयतू तो म्हणटा तुमच्या शेताक इतले पयशे बांदाक खर्च केल्ले आहा आनी तुमी शेतां रोयनात। तेन्ना हांवें ही गजाल आमच्या सरपंचाच्या कानार घातली। तेन्ना सरपंचान म्हाका सपोर्ट दिलो, तुम्ही सगळ्या शेतकारांची मिटींग घ्या आनी ठरया आनी आमकां पत्र व्यवहार करा, आमी तुमकां सपोर्ट जाता तो करता अशें म्हाका सपोर्ट सरपंचान दिलो। आनी त्या प्रमाणे सगळ्या शेतकारांची आमच्या पिंपळवाड्यार मिटींग आपयली। तेंच्यांनी सांगलें आमी खणोया करतू पंचायतीक दी बरोवन आनी त्या प्रमाणे पंचायतीक बरोवन दिलें आमचें खणोन दिवचें म्हणून। त्या बरोबर सरपंच फुडें सरलो, तेणी ते मिटींगेक घातले, सगळ्या पंचांनी ताका मान्यताय दिली। त्या बरोबर तेणी शेजाक आपोवन हाडले कंपनीच्या मनशाक आनी तेणी तांकां सांगलें की ते जे खणपाचे पयशे आहा ते तुमी कशे पद्दतीन करूंक जाय ते करून ते खणपाची सोय करा। त्या प्रमाणे ते आमचो विश्वंभर गांव नावेलीसून तयार जालो आनी तेणी म्हाका येवन मेळ्ळो आनी हांगासर सपोर्ट केलो। आपूण ट्रॅक्टर धाडून ते आपणी सगळ्या कंपनी कडसून आपणा कंपनीन सांगलेलें आहा म्हणून तेणी ट्रॅक्टर महाराष्ट्रानूच हाडून आमकां हांगा खणोंक दिलो। आनी आज ही पळय शेती चडशी थोडी उरल्या, 4 वाटे खणल्या, 5वो वाटो उरला, तितकी सगळी खणोन जातकूच तरी म्हणटा तो कोणाचें उरलां जाल्यार खणा म्हूण तें सुद्दां आतां आमची खणपाची तयारी आसा। आनी आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याक हाडून हांगासर कशी आमी शेती पिकयल्या ही आमकां दाखोवपाची इच्छा आहा आनी तें करपा खातीर आतां हांव कातर खजान ह्या इतक्या शेताचे फुडें सरलेलो आहा। त्याच प्रमाणे आमकां मातशें गोरवांचो हें येता, डिफिकल्टी येता, ते आमचें फेन्सिंग करपाक त्याय कामाक आमकां ते सपोर्ट करतले अशी हांव एक आशा बाळगयतां। म्हजें नांव रोहन गडी आनी हांव विलेज पंचायत आमोणा हांगासर स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता। जेन्ना हांवें हांगासर स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून ताबो घेतलो, म्हजें एक विजन आशिल्लें जें हांवें सरपंच आनी सगळ्या बॉडी मुखार दवरलें, तें म्हणल्यार आमचो आमोणे गांव स्वयंपूर्ण करपाचें। आनी गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा ही मोहीम राबयता तेन्ना तांचो मुख्य उद्देश जो आसा तो गांवची शेती म्हणजे लोकल फार्मींग वाडोवपाचो प्रयत्न आसा। आनी त्याच फाटभुंयेचेर विलेज पंचायत आमोणा आमी एक ध्येय धरलो की आमच्या आमोण्या गांवांत जितलीं शेतां आसात ती पडींग पडलेली आसा। ताका वेगळी वेगळी कारणां आशिल्लीं। तातूंत भितरलें एक कारण आशिल्लें की गांव जेन्ना पावसाच्या टायमार पावस चड पडटा तेन्ना गांव बुडटालो, कांय शेतां बुडटालीं, त्या खातीर थोडे लोक शेत रोवपाक पावनाशिल्ले, थोड्यांक अवेरनस नाशिल्लें, त्या खातीर करप जायनाशिल्लें। ताका लागून आमी दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सपोर्टान जवळपास मोर दॅन 4.5 करोडाचो बांद हांगासर बांदप जालें, जेणे करून फ्लडिंगाचो जो आमोण्या गांवांत इशू आशिल्लो तो बंद जालो आनी ही शेतां आमकां आमोण्या गांवच्या शेतकऱ्यांक रोवपाक ताजी मदत जाली। आनी त्याच फाटभुंयेचेर ह्या वर्सा आमी सपोर्ट घेवन शेत रोवपाचें आमी सुरवात केल्लें आसा। खणपाचें काम तुमकां दिसता आसतलें, आमी फाटल्यान खणपाचें काम हांगासर सुरू केल्लें आसा। त्याच्या फुडें वचून मागीर आमी सॉयल टेस्टिंग करपाचें आसा, जेणे करून आमकां कळटलें की सॉयल क्वॉलिटी कितें आसा, फर्टिलिटी लेवल कितें आसा सॉयलाचो, आनी ताका कसले तरेचे सारें वापरपाची गरज पडटली किंवा कसले तरेचे बियाणे घालचे पडटले, हें आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो सपोर्ट घेवन आमी फुडें करपाचें आसा। नमस्कार, आयज आमी आसा आमोण्या पंचायत क्षेत्रांत आनी आमोणची कातर टेंडन एसोसिएशन ह्या भागान आसा। लास्ट आमी एक सादारणशे जानेवारी फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यात एक मुख्यमंत्र्याक एक पत्र बरयलें की बिचोली तालुक्यांतली 27 टेंडन एसोसिएशनां आसा, तितूंतली 90% टेंडन एसोसिएशनां ही अनकल्टिवेटेड म्हणजे पडीक आहा। ताका लागून आमी सगळीं डिपार्टमेंटां म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस झोनल एग्रीकल्चर हितूंतलो पार्ट, आमचे एनिमल हजबंड्री, ICR, WRD अशी वेगळी डिपार्टमेंटाची एक जॉयंट मिटींग घेतली मामलेदारा कडेन आनी पडींग शेतीची लागवड कशी हाडप हेजेर आमी चर्चा सुरू केली। आनी त्या चर्चेंतल्यान प्रत्येक पंचायत वायज आमी मिटींग घेतली, म्हणजे सगळ्या ऑफिसरांक आपोवन तितूंतल्यान आमोणे पंचायत ही आमी प्रायोरिटी फर्स्ट दिली, जेणे करून तसले जे टेंडन एसोसिएशन आसा, शेतकरी संघटना, तांकां घेवन आमी मोठ्या प्रमाणात हांगा शेती आसल्या कारणामुळे आमी ताका प्रायोरिटी दिली। आनी ताजो एक भाग हांगासर जवळ जवळ 20 ते 25 हेक्टर जमीन आमी हांगासर ती प्लाविंगाक हाडली। महत्वाचो भाग की सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसा, पूण टायम टू टायम त्यो दुरुस्त करपाची गरज आसा। शेतकऱ्याची अशी योजना म्हणजे डिपार्टमेंटाची अशी योजना आसा की ती योजना म्हणजे तुवें मशिनरी खरेदी केल्या नंतर
तुका ते रजिस्ट्रेशन करता, रजिस्ट्रेशन दिता की तूं सर्वीस प्रोवायडर म्हणून. पूण आमी ॲग्रिकल्चर डायरेक्टराक पत्र बरयलें की आमी ट्रॅक्टर जे आसा ते परचेज करूं शकना, कारण ट्रॅक्टरांक हांगा 12 म्हयने काम ना. म्हत्वाचो भाग ते तेणी आयकोन घेवन आमी कितें सांगलें, आमी तुका सर्वीस दिता, आमी तूं सब्जेक्ट टू दॅट तूं आमची सर्टिफाय कर आनी आमी जे कितें क्लेम करता ते आमकां कर. त्यानुसार आमी महाराष्ट्रांतल्यान ट्रॅक्टर हाडले आनी जे खणपाक जाय त्यो खणपी. आतां खणपाची प्रक्रिया जी आहा मे पावसा पयलीं आसतली. पावस जालो की ट्रॅक्टराचें काम कांय ना, म्हणजे जाता तितले आमी एरिया जी आसा ती पावसा पयलीं खणप. मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भायले ट्रॅक्टर हाडून महाराष्ट्रांतले आमी खणपाची सुरू केला. आतां फर्स्ट आमी आमोणा दिला, सेकंड विकान आमी फुडल्या विकान आमी हितूर वतले, नावेली वतले, परत आमी आमकां मया आसा. अशा 3 पंचायत क्षेत्र आमी प्रायोरिटीचेर प्लाविंगाचें काम सुरू केलां. माझे नाव सागर फट्टे, हांव सरपंच विलेज पंचायत आमोणा. सांगचे एक खूश भोगता की आमी आयज आहा आमच्या कातर खाजन आमोण्या हे शेतीन. सांगपाचें म्हटल्यार पयल्यान पयलीं हांव दोतोराक धन्यवाद म्हणटा की दोतोरान 38 कोटीचे बांद आमच्या आमोण्याक लागून म्हणजे शेती उत्पादन लागून बांदलेले आहा. हे पयलीं बांद नासलेल्या कारणान आमची शेती खूब लुकसाण जाताली. त्या कारणान दोतोरान पयली प्रायोरिटी घेवन सगळे आमचे बांद 38 कोटी खर्च करून हे बांदलेले आहा. दोतोराचो फक्त एकूच उलो आसलो की बांद आपूण बांदले पूण तितून शेती कोण करिना. ह्या अनुशंगान आमी पंचायत म्हणून आमी फुडें सरले आनी बाकीचे आमचे जे टेनंट असोसिएशन आहा तांकां सांगले की आमी तुमी शेती रोवया, कितें हेल्प जाय तो आमी तुमकां करता. हेका आमकां सपोर्ट फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आहा. आनी फुडें तांकां फेन्सिंग करपाक जाय, फेन्सिंग समज बियाणे समज कितें तांकां हेल्प जाय बाकीचो समज फुडें शेती करपाक तो तांकां आमी सपोर्ट करतले. आमच्या आमोण्यान टेनंट असोसिएशनान अशी 5 टेनंट असोसिएशन आहा. एक उणवे आहा, कातर खाजन, उजाट्टो, व्हडली देवखडी, भायली देवखडी अशी मेळून आमकां लागली 25 लाख स्क्वेअर मिटर आमची जागा आहा. ही जागा म्हाका दिसता कमीत कमी जाता म्हाका दिसता 5 लाख 20 स्क्वेअर मिटर कोण रोयता आसतले, पूण चडशी जागा आमची पडींग आहा. आतां आमी रावल्या हे कातर खाजन हे शेत हे म्हाका दिसता लागले की 10 वर्सां पडींग आसले, कोण रोयनासले. हेजो टेनंट असोसिएशनचो अध्यक्ष आमचो सुरेश परब आहा, हेणी इनिशिएटीव घेवन हे म्हणजे आमच्या कडेन येयलो तो आनी तेणी सांगले डिफिकल्टी कित्याक लोक आमचे रोयना म्हणून. त्याच्या अंतर्गत ताका सांगले की तुमी फुडें सरा, कित्याक सांग आमी दोतोर सांगीत आसता की बाबा फुडें शेती तुमी करपाक जाय, कित्याक सांग सगळे आमी आयात भायले करता पूण आमचे गोंयान जी शेती आहा ती सगळी पडींग आहा. ताका लागून जे गोंयान पिकोवपाचे आमी प्रयत्न करपाक जाय. ताका लागून आमी ताका सांगलें की तुमी फुडें सरा की आमी तुमकां बाकीचो कितें हेल्प आहा तो आमी तुमकां करता. हेज्या अनुशंगान तेणी फुडें सरले. बाकीचे जे शेतकरी आहा तेंच्या कडेन तो उलयलो की बाबा म्हणजे जी तुमी शेती रोयता जाल्यार म्हणजे प्लाविंग करपाक पंचायत तुमकां सपोर्ट करतली. हेणी बाकीच्या सगळ्यांची मिटींग घेवन तेंची सगळ्या शेतीक फुडें केलें. आयज आमी पळयत जाल्यार लागले की 3 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आमी अंडर म्हणजे प्लाविंग करप चालू आहा.